कोविड हॉस्पिटल स्टाफाच्या बरोबर थंयसरले आमचे सगळे डॉक्टर्स यांच्या बरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग केली. तांचे सगळे प्रश्न जाणून घेतले, तेंच्यो डिफिकल्टीज कितें आसा जाल्यार विचारल्यो, बट दे आर डुईंग व्हेरी गूड. ओके, सगळे एकदम आमचे मेडिसीन टीम आसा, ते एनास्थिसिस्ट आसा, ENT टीम आसा, प्लस ESIचे सगळे डॉक्टर्स जे आसा हे सगळ्यांक कॉपरेट करता, मदत करता. आमचे नर्सीस स्टाफ आसा, तांची थंयसरली रावपाची, जेवपाची, खावपाची वेवस्था आनी तेंची सेक्युरिटी हाजेर सगळ्यांचेर चवकशी केली. ओके, पण म्हाकाय खूब बरें दिसलें की डॉक्टर्स खूब आपले बऱ्या पद्दतीन काम जे आसा हे कोविड हॉस्पिटलांत करता. आमी दुसरे पॅथो लॅब जो आसा पयलीं ताका आवाज बंद करपाक जाय. पॅथो लॅब दुसरे पॅथो लॅब जे आसा पळय न्ही, पॅथो लॅबाचो आज रिजल्ट येवपाक शकना, ताका टॅक्निकल प्रॉब्लेम जालो. त्या खातीर आयचे परत आमी सॅम्पल्स जी आसा पळय न्ही, सगळी सॅम्पल्स आमी परत पुण्याक धाडून दिल्ली आसा, कारण आयज आमकां थोडोसो टॅक्निकल प्रॉब्लेम पॅथो लॅबान आयला. ओके, बट आमचे एक्सपर्ट टीम सायंटिस्ट ताजेर काम करता ऑलरेडी, सो दॅट फाल्यां पर्यंत कदाचित रिजॉल्व जातलो जो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा तो. ओके, तिसरे आमी सगळे ग्रॉसरी आयटम्स, मेडिसीन, परत कॅटल फीड हे सगळे स्ट्रीमलायन केला. तांच्या ग्रॉसरी आयटमच्या होलसेलरांची आज सकाळी मिटींग घेतली. FDA मेडिसिन्सचेर काम करता. कॅटल फीड्स हांवें ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ द वेटरनरी सर्विसीस हाजे सगळे आमचे वेटरनरी डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स हे ग्रावंड लेवलाचेर काम करून तेज्यो येवपी डिफिकल्टीज ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो सॉल्व करता, जेणे करून कॅटल फीड्स आनी हे येवपाक सुद्दां तांकां कांय प्रॉब्लेम जावचो ना. हत्यांच्या जेवणाची सुद्दां वेवस्था जी आसा पळय न्ही ही करपाक लायल्या, कारण बऱ्याच जाणांक वेगवेगळे विशय एकदां दिसून येता. काही आमकां दाळी आनी हे येवपाचो प्रॉब्लेम्स आशिल्लो. इवन दो आज हांव मध्य प्रदेश CMA कडेन उलयलो, थंयसरूय तेंच्यांनी काही डिफिकल्टीज आसा, त्यो डिफिकल्टीज सॉल्व करता म्हणून सांगला. सातत्यान आय एम इन टच विथ द हेल्थ मिनिस्टर, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हांच्या कडेन कंटिन्युअसली इन टच आसा. लेबर इश्यूज आशिल्ले काही प्रमाणात. आज आमची लेबर मिनिस्टर स्पेशली ती फिल्डाचेर गेल्या, ती आज कॅम्प सायटीचेर गेली. बाकीची तेणी पर्सनली लक्ष दिवन लेबर इश्यूज सॉल्व करपा खातीर प्रॉब्लेम केला. आमचे लेबर डिपार्टमेंट विथ ऑल द लेबर इन्स्पेक्टर्स ते सगळ्या सायटींचेर गेल्या पर्सनली, आनी थंयसरल्या लेबरांचे कितें इश्यूज आसा, म्हणजे तांकां ग्रॉसरी आयटम पावता काय ना हे सगळे वैयक्तीक रित्या पळयता. आमी PWDची सगळे इंजिनियर्स, ह्यांच्या सगळ्या इंजिनियरांक आमी फिल्डार धाडल्या की तांच्यांनी आपले कॉन्ट्रॅक्टर्स तांच्या लेबरांचे वचून पर्सनली वचून लक्ष दिवचें. WRDच्या इंजिनियरांक आमी इन्स्ट्रक्शन्स दिला की तांच्यांनी त्यांच्या कॉन्ट्रॅक्टरांक मेळून तेंचे आसलेले लेबर तांकां वेवस्थीत 2 टायमचें जेवण मेळटा काय ना हाजी चवकशी करची, आनी जर कितें नासत जाल्यार आमच्या लेबर वेलफेअर डिपार्टमेंटांतल्यान तांकां सप्लाय करपाचें प्रोविजन जें आसा पळय न्हू हें करपाचें थारायलां. आमी जे होम क्वॉरंटायन आसा तांच्या घराचेर होम क्वॉरंटायन स्टिकर हो तांच्या घराचेर मारपाचो थारायला. पीपल शूड ऑल्सो अवेर की बाबा हांगासर होम क्वॉरंटायन जाल्लो आसा. हेजो अर्थ आमी ताका खंय तरी सायडलायन करता असो ना, कारण 14 दिसां खातीर होम क्वॉरंटायन आसतलो. ताज्या उपरांत आमकां त्याच्या विशयी काय प्रॉब्लेम ना, बट 14 दीस तरी आमी सगळ्यांनी अवेर आसप हें गरजेचें आसा, ते थारायलां. आमी रिक्वेस्ट करता की प्रायवेट हॉस्पिटलांनी आनी प्रायवेट OPD जी आसा पळय न्ही कन्सर्न घेवन तेंच्यांनी आपली OPD आनी हॉस्पिटल्स जी आसा पळय न्ही ही चालू दवरपाक जाय अशें आमकां दिसता. ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीसाक आमी इन्स्ट्रक्शन्स दिला की प्रायवेट हॉस्पिटल्स IMAकूय ह्या माध्यमांतल्यान सांगता की तेंच्यांनी ॲलोपॅथीक आसतलें, आयुर्वेदीक आसतलें, होमिओपॅथीक आसतलें, हे सगळ्यांनी चालू दवरची. तेंच्यांनी सेफ्टी प्रिकॉशन्स जी आसा ती घेवची. आनी जर तांकां डावटफूल दिसता आसत, तांकां सस्पेक्टेड दिसता आसत की एखादो पेशंट वो कोविडच्या बाबतींत आसूं शकता जाल्यार दे कॅन सेंड. आतांच्या घडीक तर तेंच्यांनी तो GMCन धाडपाक काय हरकत ना, तेंच्यांनी तो धाडचो म्हणून तेंच्यांनी आमी तांकां ऑलरेडी सांगलां. आज स्पेशल मिटींग फॉर द क्लिनिनेस अँड सॅनिटेशन ड्रायव्ह हाजी PWD आसतले, DMA, डायरेक्टर ऑफ पंचायत, हेल्थ सर्विसीस, फायर सर्विसीस आनी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हाजी एक स्पेशल मिटींग घेतली. वेस्ट मॅनेजमेंटूय ताच्या बरोबर आशिल्लो, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट. तांकां ऑलरेडी सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की एट प्रेझेंट जो लेबर फोर्सीस आसा तांकां पेड करून तो लेबर फोर्सीस वापरचो, आनी सगळी कडेन क्लिनिनेस ड्रायव्ह जो आसा रस्त्याचेर आसतलो, बस स्टँडाचेर आसतलो, पंचायतींनी आसतलो, वो मोठ्या प्रमाणात क्लिनिनेस ड्रायव्ह तांच्यांनी फुडल्या 14 दिसांक करून घेवचो, जेणे करून आमकां क्लीन जे आसा पळय न्हू हे क्लीन सगळी कडलें आमकां जाल्लें दिसतलें, आनी जेणे करून
एक बरी गजाल आसा की आमकां मोठ्या प्रमाणात क्लिनलीनेस जो आहा हो स्टेटींत मेळटलो. आनी एक आज सगळ्यांत व्हडली गजाल जी आसा पळय न्ही, ही गोवा आयर्न ओर परमनंट फंड आशिल्लो आमच्या कडेन द सेम धर्तीचेर, आनी आमी 30% ऑफ दॅट फंड्स वी आर अगेन युटिलायझींग फॉर द कोवीड फंड म्हणून वापरपाचे आमचे जे सगळे मायनींग एसोसिएशन्स आसा ते आनी गव्हर्मेंट हांच्या सगळ्यांच्या मेळून आमी डिसायड केलां की 30% ऑफ दीस गोवा आयर्न ओर परमनंट फंड विच इज अप्रॉक्सिमेटली 400 crores आसा, म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली परत 120 कोटी रुपया जे आसा हे आमी कोवीड हॉस्पिटल अँड फॉर दीस डिजास्टर्स या डिजास्टर पर्पजा खातीर 120 कोटी रुपया सुमार आमी होय फंड्स जे आसा हो फंड्स वापरतले. हाची अशा पद्दतीन सगळी डेव्हलपमेंट आसा. नवीन पेशंट्स आमकां कोणूच मेळूंक ना. 55 जणांचे सुमार आमी टेस्टींग हे ऑलरेडी पुण्याक धाडून दिल्या. तेंचे रिपोर्ट्स आमकां फाल्यां मेळटले. सो दॅट अशा पद्दतीन गोंय सरकारचे सगळ्या लोकांच्या सहकार्यान मोठ्या प्रमाणात आमी हाजेर कोवीड-19 हाजेर लढाई जी आसा ही सुरू आसा. त्या सगळ्यांचे सहकार्य आमकां मेळटा, प्रेसवाल्यांचें मेळटा, लोकांचें मेळटा, सगळे आमदार, पंच, सरपंच, व्हॉलंटियर्स हे मोठ्या प्रमाणात काम करता. पण हे सगळें करता आसतना म्हाका एकदां खंत भोगता. काही लोकांक हाजेरूय बी टिका करपाचें सुचता. आमी मोस्टली सजेशन्स वेलकम म्हटल्यार ह्या विशयाचेर खरें म्हणजे काही लोक भाशेचे विशय काडटात, ते विशय तरी म्हाका दिसता न काडप योग्य आसता. विशय खंयचो आनी आमी कित्याचेर उलयता हें बऱ्याच जाणांक समजपाची गरज आसा. काही जाणांक जर हें समजना जाल्यार तेंच्यांनी हें शिकून घेवचें. कारण एट प्रेझेंट स्टेट ज्या परिस्थितींतल्यान वयता त्या परिस्थितीन नाका जाल्ले इशू रेज करून राज्य सरकाराक त्रास करप हे योग्य न्ही. हांव पयलीं म्हणटा की आमी सगळ्यांचे सजेशन्स, प्रत्येक गोष्टीचे सजेशन्स वेलकम म्हटलां. प्रत्येकाने आमकां आपापली कितें सजेशन्स आसा ही धाडची. सेम मेन व्हडल्यांत व्हडलो इशू जो आमच्या समोर एक आसा तो सी फेररचो इशू आसा. सी फेरर्सच्या बाबतींत एप्रॉक्सिमेटली आतां सी फेरर्सची मिटींग ऑलरेडी सुरू आसा. हाज्या उपरांत म्हणजे चर्चिल आल्लेमांव आसतलो, रेजिनाल्ड आसतलो आनी सी फेरर्स एसोसिएशन आसतलें. हेंच्यांनी हे इशूज म्हाजे कडेन रेज केल्या. कालच्यान आय एम व्हेरी मच कन्सर्न अबाउट द सी फेरर्स ऑल्सो. तांचें म्हणणें एप्रॉक्सिमेटली 7 ते 8 हजार लोक हे गोंयकार हे भायर आसात. ते US आसा, इटली आसा, खूब स्पेन आसा, वेगवेगळे कडेन आसा. हांव पर्सनली काल होम मिनिस्टरा कडेन उलयलां. आतां कशा पद्दतीन तांकां हाडप, कितें तेंचें क्वॉरंटायन खंय करप, कितें करप, हे वेगवेगळे इशू आसा. आमी कन्सर्न वीथ द MOF मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेर्स हांच्या सहकार्यान तेंचो इशू आमकां रिजॉल्व करपाचो आसा. बट तो कसो करप हो आमी ठरयता. टील नाव इट इज नॉट डिसायडेड. म्हणजे हे सगळे इशू आसतना तो एक वेगळो इशू आमच्या समोर व्हडलो इशू आसा. बऱ्याच जाणांचे पेरंट्स, बऱ्याच जाणांचे जे गार्डियन्स हांगासर आसलेले तेंचे सगळे घरचे हे पर्सनली म्हाका मेल बरयता, म्हाका WhatsApp धाडटा. आमी सगळ्या जाणांक वैयक्तीक परत बरोवंक शकना. पण एक गजाल हांव मुद्दाम सांगता, आमकांय कन्सर्न आसा आनी आमी MOEFA कडेन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स कडेन NRI कमिशनरच्या वतीनूय आमी उलयत आसा. बट नक्कीच आमकां तांकां मदत करपाक जाय. ही म्हाजी वैयक्तीक मत आसा की आमकां तांकां मदत करपाक जाय. कशा पद्दतीन करप आनी कितें करप हाजेर आमी डिसायड करता. कन्सर्न MOEFच्या थ्रू थंयसरल्या कन्सर्न कावन्सिलेट कडेन उलोवन तांकां मदत करपाचो निर्णय आमी घेतला. सो फुडल्या 1-2-3 दिसां भितर खंय तरी आमी ह्या डिसिजनाचेर येतले की सी फेरर्स आनी वेगवेगळ्या पद्दतीचे वेगवेगळी कामां जे बोटीचेर आसतले किंवा भायल्या कंट्रीन आसतले ते करता. जेंच्यांनी आमचे कडेन कन्सर्न व्यक्तयला तांच्या खातीर आमी वेगवेगळ्या मदत करपाच्या विचारान आसा. थँक्यू. वायरोलॉजी लॅबाचो इट इज अ टॅक्निकल प्रॉब्लेम भितरले तो एक्चुली तो तांकांच खबर आसा खरें सांगप म्हणजे. कारण भितरले काही सेल्स तांकां सॅग्रिगेट करचे पडटा, सेपरेट करचे पडटा. इट इज अ टॅक्निकल थिंग्स. तेजे आमी स्पेशली आज आनीक 2 एक्सपर्ट्स गोंयांतल्या वेगवेगळ्या लॅबांतल्यान थंय आपयल्या आनी दे आर वर्किंग. इट इज एप्रॉक्सिमेटली 400 कोटी सुमार आसा. आमकां 120 कोटी सुमार ह्या कामा खातीर वापरपाक मेळटलो. काल आमी म्हटल्या त्या प्रमाणे 50 एप्रॉक्सिमेटली 170 crores ऑफ रुपीज वी कॅन यूज फॉर दीस कोवीड-19. ग्रॉसरी सप्लाय हय. आतां कशें आसा, लेबर प्रॉब्लेम हो आमकां फेस करचोच पडटलो. बट आज हांवें ऑलरेडी होलसेलर्सची एक मिटींग म्हणजे बंगळुरूत आपयल्ली हांवें. दे एग्रीड. तांकां आमी म्हटलां पासीस सुद्दां गरज ना, तुमच्या गाडयेचेर फक्त आमी ग्रॉसरी आयटम सप्लाय करता. स्टिकर लाया, एखादो पेपर लाया आनी गाडी धाडून दियात. तुमकां जे कोण डिलिव्हरी बॉयज आनी कितें मेळटा तेंच्या मार्फत ग्रॉसरी ही जी आसा सप्लाय करता. आत्तां फॉलोअप घेतलो. आयच्या दिसाचे 88 ट्रक्स हे दोनूय बाउंड्री वयल्यान क्रॉस केल्या. बट मॅक्झिमम 55 ट्रक्स सुमार भितरले
हे आशिल्ले वेजिटेबल्स आशिल्ले 20 to 25 ट्रक्स हे ग्रॉसरी आयटम आशिल्ले, थोडे ट्रक फ्रुट्स आशिल्ले. बट हे गव्हर्मेंट प्रायवेट सगळे, आमी कोणाचो ट्रक कसलोच ग्रॉसरीचो प्रायवेट आनी हे म्हणून हाडयना. सगळे बाबतीत सगळे ट्रक्स जे आसा हे बाउंड्री वयल्यान सोडले वयता. एकदा वायरोलॉजी लॅब पूर्ण सेटअप जावन ताज्या उपरांतूच आमकां डिसायड जातलें, कारण 2 डिफरंट किट्स आसा. त्या ती एकदा सेटअप पूर्णता जाली, एक्टिवेट जाली काय आमी एट अ टायम कितले ते करपाक शकतले. आतां शेवटी कशें लोकांनी अवेअर जावपाक जाय. बाकीच्या स्टेटींनी हे डिसिजन घेतलां. ओके, दुसरे दृश्टीन पळोवपाचो कांयच अर्थ ना. आपल्याक जर होम क्वॉरंटायन दवरला, आमी स्टॅम्पूय मारला, तेणी होम क्वॉरंटायन आपल्या फॅमिली खातीर, आपल्या खातीर आनी आपल्या राज्यांतल्या लोकां खातीर, गांवांतल्या लोकां खातीर रावप गरजेचें आसा. त्या ती कांयच हरकत ना. कोणी एखाद्याच्या घराचेर होम क्वॉरंटायन म्हणून स्टॅम्प मारलो म्हणून भितर चुकीची मेसेजी घेवची न्ही कोणीच. म्हजें म्हणणें आसा हें सगळ्यांच्या हिताच्या दृश्टीन म्हत्वाचें आसा. हांव परत सांगता, म्हणजे हांव परत सांगन आसा, होम क्वॉरंटायन केल्लो भायर भोंवता आसत इधर एक तर पंच सरपंच हेंच्यांनी तेंच्या बरोबर आमचो गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनचो ऑफिसर जो कम्युनिकेट करता तेच्या कडेन उलोवचें, PI कडेन उलोवचें, मेडिकल ऑफिसरा कडेन उलोवचें. अदरवायज तेंच्यांनी मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर हे 5 लोक आसात. 5 पैकी कोणाय कडेन जरी उलयशात जाल्यार ताका आमी गव्हर्मेंटच्या होम क्वॉरंटायन सेंटरान घालता. डॉक्टर आमी रिक्वेस्ट करता ME कडेन, प्रायवेट प्रॅक्टिशनरांनी आपली प्रिकॉशन्स घेवन OPD आपल्यो सुरू करच्यो, कारण बरोचसो ताण जो आसा लोकांचेर हो खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां अनरेस्ट दिसता, तेंच्यांनी सुरू करप गरजेचें आसा. गव्हर्मेंटाचें एकदम सुरू जाल्यार खूब मोठी रश जातली, आमकां थोडे दीस सांबाळपाक जाय अजून. म्हणून आमी म्हणटा की प्रायवेटाक आमी रिक्वेस्ट केला तुमी सुरू करात, जेणे करून येता त्या 15 तारखेच्या उपरांत गव्हर्मेंटची OPD बी सुरू जातली. सर आता हे 5 लोक आसा पळय, सो हेंची बी तुमी अवेरनेस करता की डिटेल्स ट्रॅव्हलिंग्स खंय बाकी प्रवास सापडले तांकां ऑलरेडी आमी फक्त एक म्हाका दिसता थोडे जाण कितें तरी अजून तेंच्यांनी कम्युनिकेट करून ते येवंक ना. बाकीचे येवन तेंच्यांनी आपल्याक होम क्वॉरंटायन स्टॅम्प मारून तेंच्यांनी होम क्वॉरंटायन जाले. हय, ते डिपेंड्स अपॉन द लॉकडावनची स्थिती कितें आसतली ताजेर. ना म्हाका कांय इन्फॉर्मेशन ना. सर निजामुद्दीन म्हणून एक कन्वर्सेशन सेंटर जालें मुस्लिमाची, आमची गोवाची मुस्लीम खंय अटेंड ना, म्हाका इन्फॉर्मेशन ना. हांव जाय जाल्यार पुलिशे कडल्यान इन्फॉर्मेशन घेता. तेलंगणाने कितले लोक हे जाले ना. Yesterday was the hearing regarding that prisoner to be on the payroll. हांवें ऑलरेडी पेरोल जेंका दिवप शक्य आसा पळय न्ही तांकां पेरोल दी म्हटलां. थोड्यांचें आसलें तेंचें एक्सटेंडूय केलां आमी. त्या ती जेंच्या तांणी मागलां ताची फायल म्हाजे कडेन येवंक ना. हांव परत उलयतालो तेच्या कडेन की जेंकां शक्य आहा दिवप. आमच्या कशें आसा, आमचे कडेन क्रावडेड ना, बाकीचे कडेन खूब क्रावडेड आसा, आमचे कडेन खूब लिमिटेड आसा. आमची कॅपेसिटी आसा तेच्या 1/4 म्हाका दिसता फक्त आमच्या कडेन प्रिजनर्स आसात. चल थंय सोंपयता रे एकूच मिनीट. चल तुजें सोंपय पटकन, म्हाका चड वेळ ना. थंयच धर. आज का गोवा फाइट कोविड-19, इसमें सबसे पहले मैंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभी हमारे जो मेडिकल टीम है कोविड हॉस्पिटल में उनके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दी. तो उनके साथ में बात करते वक्त मुझे भी बहुत अच्छा लगा. उनका मैंने मोरल बढ़ाने के लिए उनकी जो कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी, लेकिन वहाँ पे पूरा वेल इक्विप्ड सभी कुछ कोविड हॉस्पिटल हमारा हो गया है. जितने सारे पेशेंट्स वहाँ पे हैं वो स्टेबल हैं और दे आर इम्प्रूविंग, ये भी उन्होंने कहा. और सभी कुछ उनके प्रिकॉशंस लेने के डॉक्टर से लेके लास्ट स्टाफ तक उनकी सभी की अच्छी तरह से हम प्रिकॉशंस वहाँ पे ले रहे हैं. पैथोलैब के बारे में थोड़ा सा, पैथोलैब में फेलियर हो गया है. तो पैथोलैब में जो हम एक्चुअली उन्हें सुविधा देनी चाहिए थे, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से आज हमारे यहाँ पे टेस्टिंग न हो पाया. इसीलिए हमने जो सभी सैंपल्स थे वो आज पुणे में भेज दिए हैं. रिगार्डिंग द ग्रॉसरी आइटम, मेडिसिन, कैटल फीड, ये सब कुछ स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमने ग्रॉसरी आइटम आज होलसेलर्स की मीटिंग ली और रिटेलर्स को सप्लाई करने के लिए ऑलरेडी कहा. मेडिसिन के बारे में FDA को इंस्ट्रक्शंस दिया है
और अकॉर्डिंग टू डेट द एफडी इज गिविंग द इंस्ट्रक्शन टू ऑल द होलसेलर्स रिगार्डिंग द कैटल फीड्स। हमारे जो डायरेक्टर ऑफ वेटरनरीज, जो वेटरनरी मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वेटरनरी ऑफिसर्स, वो ग्राउंड लेवल पे जाके एग्जैक्टली क्या चल रहा है और क्या नहीं, वो सभी कैटल फीड मिल रहा है कि नहीं, इसकी जिम्मेदारी लेके वो सब कुछ कर रहे हैं। आज लेबर इश्यूज़ जो था, वो लेबर इश्यूज़ डिस्कस करने के लिए हमारे लेबर मिनिस्टर खुद फील्ड में जाके, लेबर कैंप में जाके उनकी जो भी कुछ डिफ़िकल्टीज हैं वो रिजॉल्व करने में लगी हुई हैं। सभी लेबर कैंप्स यानी जहाँ जहाँ पे लेबर कैंप लगे हैं वहाँ पे उनको खाना प्रोवाइड करना, बाकी नेसेसरी थिंग्स वहाँ पे प्रोवाइड करना, वो सभी के लिए हमारे सभी लेबर वेलफेयर बोर्ड या बाकी सभी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। रिगार्डिंग द होम क्वारंटाइन, जो भी होम क्वारंटाइन है उनके घर पे हम होम क्वारंटाइन के स्टैंपिंग वो करने वाले हैं, यदि कि लोग आइडेंटिफाई कर सके कि यहाँ पे होम क्वारंटाइन किए हुए हैं। हमने यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स जिनकी ओपीडी बंद थी उन्हें हमें रिक्वेस्ट की है कि जाके आपके प्राइवेट ओपीडीज वो स्टार्ट करें। उनको जो कुछ यानी डिफ़िकल्टीज लगती है या डाउटफुल है तो उन लोगों के वो कोविड यानी हमारे जीएमसी वाले ओपीडी में वो भेज सकते हैं। इसी तरह से आज क्लीनिनेस और सैनिटेशन के लिए मैंने मीटिंग ली, जिसमें पीडब्ल्यूडी, डायरेक्टर ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टर ऑफ द पंचायत, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन, फायर सर्विसेज, इन सभी को मिला के गोवा के सभी पब्लिक प्लेसेस, बस स्टैंड, वो पब्लिक टॉयलेट्स, रहने दो गवर्नमेंट ऑफिस, रोड साइड क्लीनिंग, सभी कुछ क्लीनिंग करने के लिए उनको कहा है कि ज़्यादा करके वहाँ से सभी कुछ यानी क्लीन और नीट गोवा हो जाए। आज सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एक सूचना है कि जो हमने गोवा INR परमानेंट फंड था अप्रॉक्सीमेटली 400 करोड़, उसमें से वापस 30% ऑफ द फंड्स वी आर यूटिलाइजिंग फॉर द कोविड पेशेंट्स एंड विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 120 करोड़ ऑफ रुपीज़ वी आर यूटिलाइजिंग फॉर द कोविड पर्पज़। यानी कि हमें 120 + 50 170 करोड़ ऑफ रुपीज़ कोविड अस्पताल और बाकी इक्विपमेंट खरीदने के लिए हम यूज़ करेंगे। ज़्यादा करके यहाँ के पेशेंट्स 5 ही पेशेंट्स हैं और बाकी जो सैंपल्स हैं आज पैथोलैब के लिए पुणे में भेज दिए हैं। गोवा के सभी लोगों का सहकार्य, मीडिया का सहकार्य, सभी MLA और पंच वॉलंटियर्स सभी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और अच्छी तरह से काम करना चालू रखें तो गोवा में जो कंट्रोल कोविड-19 के ऊपर, कोरोना वायरस के ऊपर है, सरकार को भी सीमित रूप से हम सभी काम करेंगे। सर, जर्मनी और यूएई का टूरिस्ट हमारे सी फेरर्स जो हैं, ये बहुत से सी फेरर्स अप्रॉक्सीमेटली उनके सी फेरर्स एसोसिएशन की तरफ से मालूम होता है कि 7,000 to 8,000 सी फेरर्स द पीपल वो डिफरेंट अभी भी शिप्स पर हैं। तो उनके लिए उनका एसोसिएशन हमारे MLA चिचिला लेमा और रीजनल इन्होंने लेटर दिया है, उनके साथ डिस्कशन भी हो गया है। आज हमने सेपरेटली यानी उनका लेटर मैंने खुद होम मिनिस्टर से भी बात की है। देखते हैं 1-2 दिन के अंदर कुछ तो फाइनलाइज उसके बारे में जो कुछ डिसीजन देना है विद द NRI अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स, इनके साथ में मिला के ये सी फेरर्स के बाद में जो कुछ डिसीजन देना वो डिसीजन हो जाएगा। कल 2 दिन में कोरोना वायरस बहुत बढ़ गया अदर स्टेट में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में, क्योंकि निजामुद्दीन दिल्ली में अटेंड हुआ था थोड़े, गोवा से कोई ऐसा अटेंड हुआ? मुझे अभी तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन लेके बता देता हूँ। वेंटिलेटर मागयल्या म्हाका दिसा फुडल्या 1-3-4 दिसा भितर अवेलेबल जातले। चल फास्ट पैकी पोवचूंक जाय। काल आमी ऑलरेडी सांगल्या थंयसरूच राव, लागीं येवं नाका। हांगा बेगीन 1-2 सोंपयानी हें कर। निजामुद्दीन कितें मुस्लिमांचा एक हे होता ग्रुप, तर त्याच्यातनं जे बाहेर पडलेत ना त्यांना बऱ्याच लोकांना झाले, म्हणजे 50च्या वर 30च्या वर असे ज्या ज्या राज्यांना 6 people dead. Same traveling चल सुरू कर। ऍडजस्ट करता दिसत ना मला हांव दिसता मरे जालो, हय दिसलो म्हाका, हांव दिसलो तो कोणाक तो दिसता म्हाका हांव दिसपाची गरज ना।
तुमकां क्वेश्चन दिसता जस्ट म्हाका दिसत ना जालें. आवाज अद्यान जेवण मेळ्ळें मरे. मुख्यमंत्र्यांनी आमकां थेट आतां आपयला वेळ दिलेलो आसा. आतां न्ही पूण अनेक गोंयकारांच्या मनात प्रश्न आहे की नक्की जे स्टेप्स घेतलेले आहेत राज्य सरकारनं ते कशा पद्धतीने आहेत इन डिटेल्स आता आपल्याला माहिती देणार आहेत राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. सर तुमचे स्वागत असा आणि तुम्ही आमकां वेळ दिल्याबद्दल खूप धन्यवाद. एक बिझी शेड्यूल असा आम्ही जाणून असा पण तरी सुद्धा गोंयच्या जनतेच्या मनात अनेक प्रश्न आसा जे तुमकां थेट विचारपाचो प्रयत्न करतात. ते प्रश्न घेवच्या पयलीं हांव तुमकां विचारतलें की सद्याची गोंयची स्टेटस कशी आसा सद्याची गोंयची स्टेटस कोरोनाच्या बाबतीत. 5 पेशंट पॉझिटिव्ह आसा आणि उरलेले बरेच जण होम क्वॉरंटायन आसा. होम क्वॉरंटायन आसतना म्हणटाना होम क्वॉरंटायनचो हे होम क्वॉरंटायन आणि गव्हर्मेंट क्वॉरंटायन सेंटरान आसलेले लोक हे एप्रॉक्सिमेटली 1500चेर आसा. आता फक्त 50 जणांची सॅम्पल जी चॅक करपाची उरल्या ज्यांचे क्लोज रिलेटिव्स जे फर्स्ट जनरेशन जाका आमी म्हणटा त्या 50 जणांची फक्त उरल्या. ते पुण्याक ऑलरेडी आमी सॅम्पल धाडल्या. ओके, ती सॅम्पलचो रिपोर्ट येयल्या उपरांत कळटलो. अदरवायज एवरीथींग इज इन कंट्रोल. सर लॉकडावनाचे तुमकां जनते कडल्यान सहकार्य कशें मेळटा कारण तेजस नायकान जो प्रश्न विचारलेलो आसा की 14 एप्रील नंतर हे लॉकडावन सुद्धा एक्सटेंड जातले काय. आमकां लॉकडावनच्या बाबतींत सगळ्या जनते कडल्यान खूब बरें सहकार्य मेळटा. पयलीं 2-3 दीस लोकांक लॉकडावनचो अर्थ कळना जालो, लॉकडावन समजना जालें आनी लॉकडावन कित्याक करपाक जाय हें कळना जालें म्हाका दिसता. लॉकडावन आनी सोशल डिस्टन्सिंग हे कोरोना व्हायरसाच्या बाबतींत लोकांनी समजून घेवपाच्यो गजाली आसा आणि ह्यो जर समजून घेतले आसत जाल्यारच आमी कोरोनाच्या लढाई आमी जिखूंक शकतले. स्टे होम म्हटला की तुमी घरात रावात, लक्ष्मण रेखा ओलांडू नका. हाजेरूच जर आमी इतकेच जर करपाक लागले जाल्यार इटली सारकी स्थिती गोंयांत येवची ना हें म्हाका दिसता आणि ती येवपाक जायना. म्हणून आमी घरा कडेन रावप, लॉकडावन आणि सोशल डिस्टन्सिंग हें सांबाळपाक जाय. सांग सर सचिन सुताराचो प्रश्न असा की हो लॉकडाऊन फुडेंही कंटिन्यू जातलो कारण कोरोना परत 14 एप्रिल नंतर लॉकडाऊनाची परिस्थिती कशी असते. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर डिपेंड आसा. लॉकडावन 14च्या उपरांत कंटिन्यू जातलो काय कितें तो स्टेटीन ठरोवंक ना. बट म्हाका दिसता आमी काही बाबतींत म्हणजे जोपर्यंत कोविड-19चे पेशंट मेळटा तोपर्यंत सोशल डिस्टन्सिंग तरी सांबाळपाक जाय. नुस्तें आनी आंबे मेळटा म्हणून घुट्टी घालपाक जायना. एकामेकाचेर आमी उडयो मारून आंबे आनी नुस्तें घेवंक जायना. सर अनेकांच्या मनात होच प्रश्न असा की जे कोविड पॉझिटिव्ह असा त्यांची कित्याक डिस्क्लोज केली वचना. तुम्ही वारंवार सांगले आसा पण पुन्हा एकदा सेंट्रल गायडलायनीच्या प्रमाणे त्यांची नांवां आमी डिस्क्लोज करूं शकना. आमी होम क्वॉरंटायन म्हणून स्टिकर ऑलरेडी मारपाचो ठरयला. जे होम क्वॉरंटायन आसतले तांच्या घराचेर होम क्वॉरंटायन म्हणून स्टिकर फाल्यांच्यान लावपाक सुरवात करतले. हाजो अर्थ ते कोविड-19 पॉझिटिव्ह न्ही. तांकां सरकारान सांगलां की 14 दीस तुमी घरानूच रावात, भायर सरूं नाका. ते कदाचित जे पर्टिक्युलरली महाराष्ट्रांतल्यान कर्नाटकांतल्यान त्या प्रॉपर सिटींतल्यान येयले आसतले किंवा ते फॉरेन कंट्रींतल्यान येयले आसतले म्हणून होम क्वॉरंटायन हो स्टिकर त्यांच्या घराचेर लायलो वयतलो. हाजो अर्थ आमी 14 दीस जे आसा हे सोशल डिस्टन्स लोकांक मेळनासतना रावप गरजेचें आसा. परीक्षा ह्या सगळ्या गजालीक लागून डिले झाले आसा. सुमित कुमार हो म्हाका दिसता एक स्टुडंट आसतलो. SYच्यो परीक्षा बाकीच्यो सुद्धा परीक्षा हे केन्ना पर्यंत 14 तारखेच्या उपरांत डिसिजन जातले. 14 तारखेपर्यंत सगळ्यो फुडें धुकल्लेल्यो आसा. ती 14 तारखेपर्यंत हेचें डिसिजन कांयच ना. सगळ्यो बोर्डाच्यो एग्जाम्स आनी युनिव्हर्सिटीच्यो एग्जाम्स ह्यो आफ्टर 14 गव्हर्मेंट पर्टिक्युलरली द युनिव्हर्सिटी आनी बोर्ड विल टेक द डिसिजन. सर जो कामगार वर्ग आसा गोंयांतलेही मार्टिन्स म्हणून एक असा व्यक्ती
जी म्हणटा की आय एम अ मेड वर्किंग इन अदर पीपल्स हाऊस, आय एम नॉट गेटिंग एनी स्कीम, माय हजबंड इज जॉबलेस. या परिस्थितीन तिने कसो सामनो करपाचो या सगळ्या गोष्टींचे ते विचारता. आमी सध्या सगळे जे लेबर्स आसा, आमच्यो लेबर कॅम्प सायट आसा, नाजाल्यार लेबर कॅम्प एरिया आसा, ह्यो आमी आयडेंटिफाय करीत आसा. तांकां एक तर आमी कुक्ड फूड दिता लेबर कॅम्प सायटीचेर आहा तांकां, नाजाल्यार कोणाचो जर आत्तां कोणाक जॉब म्हणजे तेजी नोकरी गेला, जाका उपाशी उरता आसत जाल्यार ताका कडधान्य प्रोवायड करपाचें, ताका ड्राय ग्रॉसरी आयटम सगळे प्रोवायड करपाचें प्रोविजन सरकारान केलां. लेबर वेलफेअर डिपार्टमेंट आमचे परत आमचे कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस, मामलेदार ऑफिस ह्या सगळ्याचेर काम करता. ज्या ज्या कन्सर्न थंयसर आसत जर इवन दो पुलिशेक सुद्दां मेळत जाल्यार निदान तांची 10 दिसाची 14 दिसाची उरलेल्या जेवपाची खावपाची सोय, इवन दो रावपाची सोय ही गोंय सरकारच्या वतीन केली वता. सर, ग्रासियसाचो बरो प्रश्न आसा. एकीकडे काळा बाजार हे सुरू जाल्लो आसा. अशा परिस्थितीन राज्य सरकारा कडल्यान योग्य दर निश्चित केले गेले वतले काय असो ताचो प्रश्न आसा. दर निश्चित करपा खातीर ही वेळ न्ही, बट कोणीच काळो बाजार करचो न्ही हें आमी ऑलरेडी सांगलां. आनी ताचेर आमचे सिवील सप्लाय इन्स्पेक्टर हे मार्केटान आसात. हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन हाका सांगलां की प्रायस कंट्रोल करून तेंच्यांनी व्हेजिटेबल्स दिवची. ती निदान म्हाका दिसता गोंयकार इतके शाणे आसात ह्या अशा कठीण प्रसंगी कोणूच आपूण काळो बाजार करून पयशे जोडपाची तरी आपल्याक बुद्धी येवची न्हय कोणाक, आनी येवची ना अशें म्हाका दिसता. गोंयकार तितके शाणे आसात, एकामेकाक मदत करतात. आज सकाळ कितलेशेच लोक फुकट दितात, म्हणजे आपूण जेवण फुकट दितात, मोठ्या प्रमाणात कोवीड फंडाक डोनेशन्स दितात. ताच्या खातीर काळो बाजार करपाचो आनी प्रश्न उरना. खुबशे हॉटेल लॉबी आसतली, कॅटरर लॉबी आसतली किंवा सामान्य मनीस आसतलो, तेंच्यांनी आपल्या कितलेशेच जाणांचे आपल्या स्वताचे पयशे कोवीड फंडाक हे डोनेट करीत आसात. कोर्टा दी कासाचो प्रश्न आसा. डियर डॉक्टर सावंत, अ गुड जॉब इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स. wanted to know if partial lockdown will be there after 14 March. हांवें जाल्यार ते डिसिजन जे आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आसा. 14 मार्चा उपरांत तो निर्णय केंद्र सरकार घेतले, मोदी सरकार घेतले. ताच्या खातीर तेजेर आत्तां हांव कांयच उत्तर दिवंक शकना. क्वारंटाईन लॉन्च केले आसा. आमच्याही राज्य सरकारचो असो विचार आसा काय असे अजिंक्य पैगणकर प्रश्न विचारता. हय, आमची आतां ऑलरेडी फाल्यांच्यान आमचो ॲप सुरू जातलो एक. तेजेर जेच्या कोणाक ह्या पिरियडात सुद्दां वरभरात 2 वरां खातीर भायर वचपाक जाय आसत, ग्रॉसरी आयटम हाडपाक, मेडिसीन हाडपा खातीर, जाल्यार दे कॅन एप्लाय ऑनलायन. आनी तांकां पर्टिक्युलरली 2 वरांक परमिशन मेळटलें. तांच्यांनी वचून परमिशन घेवन त्या 2 वरांचे परमिशन हे तांकां मेळ्ळे वयतले. थँक्यू. आमकां वेळ दिल्या बद्दल. पण तरी सुद्धा शेवटच्या वता आसतना तुमी गोंयकारांक कितें संदेश दितले आनी स्पेशली युथांक, कारण चड तुमकां युथ फॉलो करता. हांव सगळ्या गोंयकारांक आनी सगळ्या गोंयच्या युवकांक युवतींक एकूच सांगपाक सोदतां, कोवीड-19 कोरोना व्हायरस ह्या लढाईत तुमी सगळ्यांनी आमची साथ, गोंयकारांची सरकाराची साथ दिवप गरजेचें आसा. आनी आमी साथ दितले जाल्यार आमी कितें म्हणटा तर आमी स्टे होम, आमी सगळ्यांनी घरा कडेन रावपाक जाय. आमी घरची लक्ष्मण रेशा ती ओलांडची न्ही. अननेसेसरी काम नासतना घरा भायर सरचें न्ही हें म्हाका दिसता. आनी सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळप हें अत्यंत गरजेचें आसा. तें जर सांबाळ्ळें जाल्यार गोंयांत कोरोना व्हायरसाचो शिरकाव, जाका आमी म्हणटा की ट्रान्समीट जो लोकां कम्युनिटीन वचपाक जाय तो वयचो ना. आयज गोंयांत खूब बरी स्थिती आसा. ही मेनटेन दवरपा खातीर सगळ्यांचें सहकार्य म्हत्वाचें आसा. ताका लागून म्हजी सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा, परत एकदां सगळ्यांनी घरा कडेन रावचें. इतकेंच हांव सगळ्यांक घरा कडेन रावचें, आपल्या घरा भायर सरचें न्ही ही म्हजी विनंती. थँक्यू. धन्यवाद.